सिकेरी माईच्या विठ्ठल रखमाय मठ मंदिरान आपले खाशेलेपण राखून दवरला। ह्या मठाचो संस्थापक पुंडलीक होबळे संवसाराक अंतरलो आसलो तरी मठ मंदिरात जाती धर्मनिरपेक्ष विधी कर्मकांडांची परंपरा चालूच उरल्या। स्वामी पुंडलीक होबळे हो स्वतः जात आणि धर्माच्यो वंटी मानिनाशिल्लो आध्यात्मिक पुरुष। मये शिकेरे त्याने विठ्ठल रखमायेचे व्हडले पाशाणी मूर्तीची स्थापना केली आणि दुधाचो अभिषेक आणि हेर विधी कर्मकांडा खातीर हे मंदिर सगळ्या जातीच्या सगळ्या धर्मांच्या लोकां खातीर उक्ते केले। मासीक पाळी आशिल्ली बायल आसूं वा घो भायर पडिल्ली बायल आसूं, दादले इतलोच तांकां मान आणि मेकळीक दिल्ली। अंदू ह्या मंदिरात 10 दिसांचो गणपती पुजला, आकर्षक देखावे केलेत। 4-5 वर्सां जातली आमी हे देखावे करतात। पयलीं म्हाजे बाबा पुंडलीक रामा होबळे हे करताले, तरेतरेची चित्रां आसतालीं आनी ते 2 वर्सां जालीं ते गेल्ल्या कारणान आमी हो चित्र आमी करपाचें ठरयलां। आनी आतां अनंत चतुर्थी आसतली, लोकांची भरपूर गर्दी आसता। म्हाजो मॅसेज आहा की सगळ्यांक जे कोण व्हिडिओ पळयतात जावं यूट्यूबा वरसूनय मेळोंक शकता, आमकां जर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या जाल्यार आमकां अनंत चतुर्थीक भरपूर गर्दी करात, तुमचे येवप जावन हांगसर येवन आमी 10 दीस आसतले आमचे अनंत चतुर्थीक विसर्जन करतात। मडगांवच्या पोलीस स्टेशनात गणपती पुजतात। आयोजन समितीन वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर चित्रकला आणि रांगोळी सर्त घडोवन हाडली। 30 वयर भुरग्यांनी वांटो घेवन हांगातली कळाशी आणि प्रतिभा दाखयली। विसर्जना दिसा इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जातलो। आज आमी मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी अरावंड 30-35 भुरग्यांनी पार्टिसिपंट जाले फ्रॉम डिफरंट स्कूल्स। आनी हेंचो रिजल्ट जो आसा पळय न्हू, भुरग्यांनी बरें काडली आनी ताचो रिजल्ट जो आसा पळय न्हू तो आमी गणपती पायता त्या दिसा दवरलेलो आसा। आमचें रांगोळी कॉम्पिटिशन जाल्लें, तितून खूब जाणांनी पार्टिसिपंट जाल्ले, त्यांचो रिजल्ट आमी हेका दवरला, गणपती पायता त्या दिसा दवरला। रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो तो भुरग्यांचो सगळ्यांचो? रिस्पॉन्स एकदम बरो आशिल्लो। खूब जाण भुरगे जे स्कुलांचे ल्हान भुरगे येयल्ले आनी तेणी बरें ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन तशेंच रांगोळी कॉम्पिटिशन भाग घेतले आनी बरें काडले तेणी। गोवा 365 खातीर सिकेरी मयेच्यान संदीप पिळगांवकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार।